नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। काँग्रेसींतल्या लोकांक धरून आपल्याक देंवोवपा फाटल्यान मनोहर पर्रीकार लुईझिनाच्या घरकान्नी आड आशिल्ली केस पर्रीकारान घेतल्या फाटीं, जॉनाचे आरोप। कोंकण रेल्वेची ट्रेन येरादारी रुळार हाडपाक झुजां पावड्यार यत्न, म्हाल व्हांवोवपी ट्रेन रुळावयल्यान घसरिल्ल्यान रूळ काबार, सांजे मेरेनची ट्रेनी सुरू जावपाची कोंकण रेल्वे उक्तायत शक्यताय। मायनिंग धोरणांत सगळेंच कोफुसांव, मायनिंग नेमकें केन्ना सुरू जातलें कसलीच मर्यादा निश्चित ना। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान सुरू केल्यो जाळवणदारांच्यो बसका। राजकीय पक्षांक विदेशांतल्या देणग्यांचे प्रकरणात काँग्रेस, बीजेपी, सेजा गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावां तपासून रिपोर्ट दिवचो, हायकोर्टाचो सरकाराक निर्देश। गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचे विशयाचेर प्रस्ताव तयार करूंक नेमतले कायदेतज्ञ समिती, मुख्यमंत्र्यान घेतली खासा दर्जाचेर संबंधितां वांगडा बसका। खेळांत दिल्ली डायनामोज आनी एफसी गोवा कडेन इंडियन सुपर लीग जिखपाची तांक, भारताचो आदलो कॅप्टन बायचंग भुतियाचे मत, आयतारा सावन सर्त सुरू। खबरो विस्तारान। मनोहर पर्रीकारान काँग्रेसींतले ताचे कांय लोकांक धरून आपल्याक देंवयला। लुईझिनाचे घरकान्नी आड आशिल्ली जमनीची केस पर्रीकारान फाटीं घेवंक लायल्या म्हणूनय जॉन फेर्नांडीस उलयला। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावयल्यान देंवयले उपरांत सकाळीं जॉन मिडिया कडेन उलयलो। आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचे पूर्वोत्तर राज्याचो प्रभारी लुईझिन फालेरोक नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमला। जॉन म्हणटा, नितळ गोंयकारांचो पक्ष ह्या नांवान नवो प्रादेशीक पक्ष काडपा खातीर मोठ्या प्रमाणात मागणी जायत आसा। मंगळारा सांजे उसरां दिल्ली सावन काँग्रेसीचे केंद्रीय महासमितीन आदेश काडलो। जॉना आड काँग्रेस फुडाऱ्यांच्यो कागाळी पाविल्ल्यो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावयल्यान जॉन फेर्नांडीसाक काडल्या उपरांत बुधवारा सकाळीं जॉन पयलीं मिडिया कडेन उलयलो। This decision we have taken against the chief minister for making irresponsible and untenable statement on the floor of the house that there is a corruption in the government. We have protested to the governor of Goa and requested her to see that the chief minister should be replaced immediately because he is unfit to be in that chair. एक तारखेर मेमोरंडम दिल्लो सीएमाचेर एक्शन घे म्हणून तो गव्हर्मेंटाक आयलो आसतलो. So I think CM must have pressed a panic button. Associate in the Congress, allies in the Congress of Parrikar were put into use, in service, to hasten the thing of so-called John's replacement. This is also going to Modi Bab. पण प्रेसार न्यूज आयल्या लुईझिन बाबाच्या बायलेचेर केसी घातल्यो झूज मोबार, आयलँड लँड डील मॅटर. Those cases are withdrawn by Parrikar. And in return, the services of influential congressmen were used to withdraw the criminal case filed by Philip Neri Rodriguez against Satish Don. खासदार शांताराम नायक म्हणटा, गोंयांत आतां काँग्रेसीक बरे दीस येतले। लुईझिनाचो अणभव बऱ्याक पडटलो। हाजी म्हाका खोस जाता। लुईझिन बाबाक आतां हल्ली संघटनेचो आनीक अदीक अनुभव आयिल्लो आसा, कारण ते वर्किंग कमिटीचे मेंबर आसले आनी वर्किंग कमिटी मेंबर जातान संघटनेचे अशे अनेक विशयांचेर उच्च पातळीचेर डिस्कशन चलतालें, म्हणजे तांकां ताचें म्हत्व बरें कळटलें अशें हांव मानतां। विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे धरून बाकीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी जॉन फेर्नांडीसा आड दिल्ली एक सारख्यो कागाळी पावयल्ल्यान जॉनाक निखळायला। काँग्रेसीचे पूर्वोत्तर राज्याचो प्रभारी लुईझिन फालेरोक आतां ही जबाबदारी दिल्या। 2007चे विधानसभा वेंचणुकेत चर्चिलान उडयल्या उपरांत लुईझिन गोंयच्या राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन उत्तरेक गेल्लो। Because आमची tirade against the corrupt within the party and outside will continue. Though I have a tremendous demand that the young team of Goa should start anti-corrupt Goan party, नितळ गोंयकारांचो पक्ष. I will not encourage them to do so, but to remain in the Congress and fight the corrupt within the Congress. And I am their crusader with them.
and we will not even mind to go to the courts, and we are not scared of any threats. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घसरिल्ले म्हाल व्हांवोवपी रेल्वेचे डबे काडून कोंकण रेल्वेचो रूळ आनी ट्रेन येरादारी जाग्यार घालपाचे यत्न काल सावन झुजा पांवड्यार चल्ल्यात. रूळ काबार जाला. रातीं काम चालूच आशिल्लें. सांजे मेरेन ट्रेनी सुरू जातल्यो म्हूण कोंकण रेल्वे सांगता. चिपळूण आनी कामथे रेल्वे स्टेशना मदीं म्हाल व्हांवोवपी ट्रेनीचे 12 डबे रुळावयल्यान घसरिल्ल्यान कोंकण रेल्वे मंगळारा सकाळसावन बंद पडल्या. गोंय मुंबय मार्गावयल्यो पॅसेंजर ट्रेनी दुसऱ्या मार्गान सोडल्यात. कांय ट्रेनी रद्द केल्यात. कोंकण रेल्वेचें वेळापत्रक सध्या पुराय हाल्लां. मंगळारा सावन ट्रेन येरादारी जाग्यार घालपाचो कोंकण रेल्वेचो यत्न चल्ला. रूळ जाग्यार घालपाचें काम झुजां पांवड्यार चल्लां. सांज मेरेन येरादारी जाग्यार पडटली म्हूण कोंकण रेल्वेची अधिकृत सुत्रां सांगतात. मंगळारा सकाळीं चिपळूण कामथे मजगतीं रेल्वे रुळावयल्यान म्हालगाडी घसरिल्ल्यान पुराय कोंकण रेल्वे येरादारी बंद पडल्या. कांय गाडयो रद्द केल्यात. कांय दुसरे वटयां सोडल्यात. कांय गाडयांचो वेळ बदलला. गाडयांच्या वेळा खातीर प्रवाशांनी www.konkanrailway.com वा 022-2758-7939 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो म्हूण कोंकण रेल्वेन सांगलां. म्हाल व्हांवोवपी ट्रेनीचे 12 डबे महाराष्ट्रांतल्या चिपळूण आनी कामथे स्टेशना मदीं मंगळारा सकाळीं घसरले. ताका लागून मुंबय गोवा मार्गावयली रेल्वे येरादारी मंगळारा सकाळसावन बंद पडल्या. वाठारांत पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान रूळ जाग्यार घालपाच्या कामांत आडमेळी येतात. मालगाडी घसरिल्ल्यान रूळ बरोच काबार जाला. ट्रॅक जाग्यार घालपाचें काम रातीं नेटान चलतालें. मुंबय गोंय मार्गावयली ट्रेन येरादारी सांजे मेरेन जाग्यार पडटली म्हूण कोंकण रेल्वेची अधिकृत सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. राजकी पक्षांक विदेशांतल्या देणग्यांचे प्रकरणांत काँग्रेस, बीजेपी आनी सेजा गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांची नांवां तपासून रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत पणजे पुलिसांनी काँग्रेस, बीजेपी आनी सेजा गोवाचेर FIR घाला. इतले मजगतीं कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण पणजे पुलिसांनी दोट्टी नागरिकत्वाचे आरोप आशिल्ल्या आड FIR घाला. मात आमदार कायतू आनी ग्लेनाक कोर्टान थाकाय दिल्ल्यान तांचेर FIR घाल्लो ना म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. पणजे JMFC कोर्टाच्या आदेशा उपरांत पुलिसांनी काँग्रेस आनी बीजेपीचे पदाधिकारी आनी सेजा गोवा कंपनीच्या संचालकां आड FIR घाल्या. कायद्यांत असल्या प्रकरणाची चौकशी फक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय करूंक शकता. ताका लागून पणजे पुलीस प्रकरणाचो तपास फुडें व्हरूंक शकना म्हूण राज्य सरकारान हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. काँग्रेस आनी बीजेपीक डोनेशनाच्या रुपान सेजा गोवा कंपनी कडल्यान 5 कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर फॉरेन फंडींग आयलां म्हूण याचिकादार काशीनाथ शेटयेन आर्ग्युमेंट घालो. सेजा गोवा ही कंपनी ब्रिटनांतल्या वेदांता रिसोर्सीस कंपनीचोच एक भाग. ताणें कागाळींत नांवां घेतिल्ल्या व्यक्तीं आड FIR घालचो म्हूण शेटयेन कोर्टा मुखार मागणी केली. काँग्रेस, बीजेपीचे पदाधिकारी आनी सेजा गोवाच्या अधिकाऱ्यांची नांवां तपासून 8 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान दोगांच्योय बाजू आयकल्या उपरांत सरकाराक निर्देश दिलो. इतले मजगतीं दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणांत पणजे JMFC कोर्टान दिल्लो आदेश पाळून FIR घाला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. क्रायम ब्रांचीन आमदार ग्लेन टिकलो आनी कायतू सिल्वा सोडल्यार बाकीच्या सगळ्या आरोपीं आड FIR घाल्या म्हूण सरकारान स्पश्ट केलें. ह्या दोनूय आमदारांक हायकोर्टान थाकाय दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.